मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव सुरेख पळायचे हेडलायन्स। कवळे बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड उजो लागपाची पाताळला भिरान। डेप्युटी कलेक्टरान पंचायत राज एक्टा सयत एक्शन घेवची अशी काढल्या ऑर्डर, पूण परिस्थिती जैसे थेच आशिल्ल्यान थळावे जाल्यात पुर्योत। पांजरकोणी सावन बाळ्ळी मेरेन येरादारीची बरीच कोयंडी। थंयसावन वचपी कंटेनर घालतात हे समस्येत आनीक भर। जायते फावट अँब्युलन्सी लेगीत पडल्यात आडखून। बेगोबेग करचो बायपास, थळाव्यांची मागणी धरता नेट। पेडणेच्या हरमल गावात रापणकारांचे जाले सी फूड फेस्टिवल। रापण कशी घालची, कशें नुस्तें धरचे हाचेर दिलो वता भर। आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कवळे एचपी पेट्रोल पंपाचे कुशीक बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड आसा। हाका लागून थंयसर उजो लागपाचो भंय निर्माण जाला। डेप्युटी कलेक्टरान पंचायत राज एक्टा सयत एक्शन घेवची अशी ऑर्डर काढल्या। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। कवळे पंचायतीन स्क्रॅप यार्डाचे ऑक्टोबर म्हयन्याक इन्स्पेक्शन केल्लें आनी इन्स्पेक्शन करून ताजो रिपोर्ट सगळो डेप्युटी कलेक्टर धाडलेलो आनी डेप्युटी कलेक्टरान डिस्कशन करून डेप्युटी कलेक्टरान एक तांकां आतां ऑर्डर पास केल्या की पंचायतीन एक्शन घेवपाचें म्हणून। जशें सेक्शन आहा सेक्शना प्रमाणे पंचायतीन एक्शन घेवपाचें म्हणून। हाजे पयलीं गोवा तिशवेफान हाजेर भरपूर स्टोरी केल्ल्यो, हाजेर उजवाड हाडिल्लो की स्क्रॅप यार्डां कशी लोकांक त्रास करूं शकता ती। आनी आतां डेप्युटी कलेक्टरान ताजेर एक्शन घेवन पंचायतीक ऑर्डर दिल्या की तुमी ताजेर एक्शन घेया म्हणून। आतां आज पंचायतीची मिटींग जाली आनी मिटिंगेक तांणी रेजोल्युशन घेतलें की तांकां पयलीं आतां आमी नोटीस काडटले म्हणून आनी नोटीस काडून जें एक्शन आहा तें कितें एक्शन आहा तें कलेक्टराक परत सांगतले म्हणून अशें ताणें रेजोल्युशन घेतलां। हांव गेले 2 वर्सां हांगसर जो उजो लागेलो स्क्रॅप यार्डाक ते लायनींग सगळ्याक पळयत जाल्यार आतां सगळे स्क्रॅप यार्ड ते परत जिते जाल्ले आसात। तातूंत भर म्हणून पळय ह्या सायडीन रस्त्याच्या पेट्रोल पंपा मुखार रस्त्याच्या सायडीन गॅसीचे गाडयो दवरून त्यो भरलेले गॅस आनी खाली गॅस रिकामे करून भरलेले गॅस गाडयो घेवन वतात। हे अशें हे चल्लेलें आसा हांगा। तर केन्ना हांगा कितें उजो लागत परत ताजो नेम ना आनी पेट्रोल पंप इतलो लागीं आसा आनी हो जर भट्टो उडत जाल्यार कितें जातलें जाण धवळे सगळे बेचिराक जातले। आतां तुमकां सांगपा म्हणल्यार आतां हांसपाचें काय रडपाचें तेंच कळना। कित्याक तर आमी आतां परत हांगा ढवळे आसा आनी आमकां खबर आसा की लास्ट वर्सांनी कंप्लीट जो खाव जाल्लो आनी तेन्ना कितें आशिल्लें सगळ्या ढवळेकारांक खबर आहा उजो पावलोपाक आमकां 4 दीस लागले, 10-12 बंब लागले। इतले सगळे घडून पंचायतीन तांकां नोटीस दिली की खाली करा म्हणून डॅमोलिश करपाक लागून। आतां आमी जर पळयत हो आमचो मेन नॅशनल हायवे, हे सिलिंडर रिफील जाता, लोडिंग जाता हायवेचेर। सायडीन पंप आसा, दॅट इज ऑल्सो इन वर्किंग कंडिशन। त्याच्या फाटल्यान निलगिरी अपार्टमेंट्स सो दीस होल एरिया इज कवर्ड बाय पब्लीक रेजिडेन्शियल एरिया। आनी फ्रॉम हांगासरल्यान जस्ट बास्कर हॉल आसा, हांगा केन्ना केन्ना लग्न बर्थडे जातात। आनी ह्या सायडीक जर तुमी पळयशी जाल्यार आमचो आरकेचो स्क्रॅप यार्ड, टोटल स्क्रॅप मटेरियल दे आर पुटींग इनसायड लायक केमिकल बॅरल्स, ग्लास, प्लास्टीक बॅग सगळें हे सगळें आमी पंचायतीन सुद्दां तांच्यांनी येवन पळयल्लें आसा। सरपंचान पळयलां, सेक्रेटरीन पळयलां, सगळें जाल्लें आसा आनी तांच्यांनी ऑलरेडी नोटीस दिल्ली आसा आनी करतलो। आनी अशें आहा की कोर्टान तांकां ऑलरेडी कोर्टान सांगिल्लें आसा हायकोर्टान की अंडर सेक्शन 133 एज पर द पंचायत राज एक्ट 1974 एक कायदो पास जालो की देर इज अ फूल ऑथॉरिटी पावर टू द पंचायत फॉर द डेमोलिशिंग इलिगल स्ट्रक्चर्स, एनी स्ट्रक्चर्स ऑर द स्क्रॅप यार्ड। पूण आतां इतली जर पावर जर आसा जाल्यार एज पर माय नॉलेज किंवा पब्लीक म्हणटा हेच्या प्रमाणे की पंचायतीन एक लेटर करून सेक्रेटरी डेप्युटी कलेक्टर फोंडा, PI पर्सनल पोलीस आनी फायर ब्रिगेड हांकां लेटर करून परमिशन मागोवपाचें की आमी तांकां 8 दीस मुदत दिल्ली आसा आनी विदीन 8 डेज तो जर आयकना जाल्यार आमी डॅमोलिश करतले म्हणून। सो त्या लेटराचें मेन्शन करा आनी डेप्युटी कलेक्टराक धाडात आनी सांगा की आमकां मातशें त्या दिसा स्पॉट दिया म्हणून, आमी बोल्डोजर घालता आनी हे स्क्रॅप यार्ड उडयता म्हणून। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी ओमकार देशप्रभू। म्हापशा गणेशपुरी ते शिवोली मजगती रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पातळला।
हांगा सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाची मागणी नेट धरता, जाका लागून कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाई करपाक सोपे जातले. ह्या कोयराक खरो जापसालदार कोण? संबंधित विभाग, कोयर उडोवपी लोक काय सुशिक्षित समाज? विचार करपासारकी गजाल. म्हापसा गणेशपुरी ते शिवोली मजगती रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पातळ्यात. हांगा सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाची मागणी नेट धरता, जाका लागून कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करपाक सोपे जातले. ह्या कोयराक खरो जापसालदार कोण? संबंधित विभाग, कोयर उडोवपी लोक काय सुरक्षीत समाज? विचार करपासारकी गजाल. गोंय राज्यात कोयराचो विशय कमी जावपाचें नांव घेयना. सध्या मी आसा म्हापसा गणेशपुरी थंयच्यान जो शिवोले वयता त्या रस्त्याचेर. हांगा आमी पळोवपाक शकता रस्त्या कुशीक डेली कोयराच्यो राशी पातळिल्ल्यो आसता आनी हांगा खंयचीच जी यंत्रणा आसा हो कोयर हांगा लागीं करपाचें काम करिना. आनी दर दिसा आमकां हांगा रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी ज्यो आसा इतल्यो दिश्टी पडटात की हांगा घाणीचो वास निर्माण जाल्लो आसा. आनी हांगासरल्यान आमी पळोवपाक शकता खुबशे लोकल्स येरादारी करतात. तशें गोंय सध्या ट्युरिस्ट सिजन आशिल्ल्या कारणान खुबशे ट्युरिस्टूय हांगासरल्यान यो वच करतात. आनी हांगासर जो कोयराचो धीग इतलो पडलेलो आसा आनी मेन म्हणजे रातच्या वेळार हांगा जे स्ट्रीट लायट्स आसात त्यो पेटनात, लायटीचे खांबे आसात पण लायटी हांगा पेटनात. आनी त्या कारणान जे लोक आसा ते हांगा रातच्या वेळार सुद्दां कोयर हाडून डंप केल्लेलो आमकां दिश्टी पडटा. सो ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंचे कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगीन संबंधीत यंत्रणेन कारवाय करून हो जो कोयर आसा हो नितळ करपाची गरज आसा. कारण आमी हांगा पळोवपाक शकता लोक दिसपट्टे सुद्दां कोयर हाडून हांगा उडयता आनी तांचेर कसलीच कारवाय केल्ली वचना. हांगा खंय तरी सीसीटीव्ही कॅमेराज इन्स्टॉल करपाची गरज आसा जेणे करून जो कोण हांगा कोयर हाडून उडयता ताचेर खंय तरी फायन मारले उपरांत तो हांगा कोयर हाडून उडोवचो ना. सो मागता ऑथॉरिटीज हेंचे कडेन की जाता तितले बेगीन हाचेर कारवाय करून ही जी एरिया आसा ही नितळ करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर निरीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रस्तो सामको अरुंद आशिल्ल्यान पुराय दीस पांजरकोणी सावन बाळ्ळी मेरेन येरादारीची बरीच कोयंडी जाता. येरादारीत जायते फावट अँब्युलन्सी लेगीत आडकून पडल्यो. बेगोबेग बायपास करचो अशी मागणी नेट धरता. तशेंच बाळ्ळी सध्या कंटेनर हब जाल्ल्यान जायते कंटेनर ह्या रस्त्या वयल्यान वतात आनी हे समस्येत आनीक भर घालतात. पळयात रमेश नायक रावताचो हो खासा रिपोर्ट. आम्ही आसात ते नॅशनल हायवे 17 आणि आम्ही सदां सांगला हो 17 जो आसा हो मरणाचो 17 म्हणून. कित्याक काय म्हणलें जाल्यार ह्या रस्त्याचेर एवरीडे आमकां लोकांक फेस करूंक पडटा, एम्ब्युलन्सी फेस करूंक पडटा म्हणजे ट्रॅफिक. आनी हो पांजरकडी साकून तो बाळ्ळी म्हळ्यार इतलो स्ट्रेच अशीर आसा की ह्या हेचेर 2 गाडी सुटपाक त्रास जाता. आनी तितूंत भितर ह्या व्हडले व्हडले कंटेनर हब जे आसा ह्या कंटेनर हबा खातीर हे कंटेनर येतात बाळ्ळी हांगा आनीक ट्रॅफिक चड जाम जाता. हांगा पुलिसेन ट्रॅफिक पुलीस जे आसात हे हांगा आसपाक जाय आसता पूण हांगा ट्रॅफिक पुलीस ना. हांगा आसात ते फक्त कुंकळे पुलीस आसात. कुंकळे पुलीस जात्रा पळयताले काय हांगा ट्रॅफिक पळयताले. म्हणून आज लोकांची मागणी आसा की हे जे कंटेनर हब जे आसा हे थोडे ते बंद करचे. जो पर्यंत हायवे जायना, बायपास जायना हायवेचो तो पर्यंत ह्यो कंटेनर हब जे आसा हे बंद करचे. ना जाल्यार हांगा अशे त्रास जातले. हेजे मुखार आतां भुरग्यांचे प्रिलिम्स आसात, SSC एग्जाम आसतली. ह्याका हांगा पावतले काय कितें? हे भुरगीं जे आसात हे भुरगीं थंय पावतले काय कितें एग्जामीक? हो एक प्रश्न मोठो आसा. आनी दुसरें हांगा एम्ब्युलन्स तुमी पळयात, तुमकां आमी दाखयतात कितली एम्ब्युलन्स हांगा रस्त्यार ब्लॉक जावन उरले. कित्याक काय ट्रॅफिक जाम जावन. आनीक हेजो उदाहरण काल ट्रॅफिक पुलिशेक सारको येयलो की सकाळ लागलेले ते सान म्हळ्यार ट्रॅफिक जाम. हांगच्यान काणकोण लायनी पावल्यो. काल राती काणकोण म्हणल्यार लायनी पावल्यो आनी हांगा धांवेली पडल्यात. म्हणटकीर हांगा खंय तरी बायपास जावपाक जाय. बायपास जर जायना जाल्यार हांगा लोकांक त्रास जातले. आता जात्रा चालू आसा. आज लास्ट लिमाण दीस कळ्ळें. हांवें पयर सांगलेलें इतली हांगा ट्रॅफिक जाम जाता तरी पूण हांगा ट्रॅफिक अजून तेणी दवरली ना. आनी ट्रॅफिक पुलीस ना हांगा. ट्रॅफिक पुलीस ना. एक फावट आसता आनी 2 दीस आसना. म्हटल्यार हांगा पयर सुद्दां हांगा 2 ठिकाणां झगड जाल्ले आहा गाडये खातीर. एम्ब्युलन्स ब्लॉक उरले. इतले एक 15 मिनटां मागीर उरली ब्लॉका उरले. मागीर तेका प्रॉब्लेम सॉल्व कसलो. आनी तुमी म्हणटा कितें जाल्यार हांगा वेवस्था करची.
ट्रॅफिक पुलीस दवरल्या सारकी जातले हय ट्रॅफिक पुलीस दवरल्यार सारकें जातलें. आनी कितें जाता हे ट्रक व्हडले येतात ट्रक येतात, कंटेनर येतात हय. आनी व्हडले व्हडले सांग व्हडले मेशनरी करतले म्हणून काय कळना सामकें ब्लॉकान उरता सारकें. सांग इतली वेळ सांग हांगसल्यान कुडना मुखार लायन घेतल्यार हांगसर पांदरकणी पावता लायन ब्लॉक जावन. काल चड वेळ उरली. काल चड वेळ उरले ना. आतां आनी कमी जातले. आतां व्हडल्यो जाता फाल्यां सकाळीं मारत आहा आनी हांगसर आतां फाल्यां आतां कमी जातले ते मागीर 4 वचून मागीर सांग रातभर ब्लॉक. आनी आतां ब्लॉक जाले कडेन आसा ब्लॉक जाल्ले आतां सुटलाय ब्लॉक जाले ती लायन. म्हणजे तुमी कितें बायपास मागता म्हणजे हय बायपास सामको जायोच. सामको जातले बेगीन जावचो असं म्हणून हांव तुवें रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. पेडणेच्या हरमल गावात रापणकारांचे फेस्त चालू आसा. 28 ते 30 डिसेंबर मजगती हे चलतले. रापणेच्या फेस्ताचो आणि नाताळाचो मेळ ह्या वर्सा पळोवपाक मेळ्ळो. रापण कशी घालची, कशें नुस्तें धरचें हे दाखोवप जालें. तशेंच गितांचो लेगीत सूर लागलो. पळयात. मिरामार जाताले सी फूड फेस्टिवल आम्ही ते चेंज करून रापणकरांचे सी फूड फेस्टिवल एक घडोवन हाडले आणि हेचे श्रेय आमकां जेन्ना आमी उतार घातले आमच्या ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरान तेणी गोयड म्हटले समथींग डिफरंट युनीक करया म्हटले ते रापणकरांचे सी फूड फेस्टिवल. आणि तेतून ह्या वर्सा आमी क्रिसमस फिएस्टा एड केला. म्हणजे भायर तुमी नखेत्रां पळयता आसतले स्टाफ कॉम्पिटिशन आहात आणि कितलेशेच भुरग्यांनी आमचे स्टार्स लायलेले आहात. सो तुम्ही भायर जर पळयशात जाल्यार तेंच्यांनी इको फ्रेंडली स्टार्स केल्ले आहात. परत बरें दिसता यंगस्टर्स कलेच्या वाटेन वयतात. परत एकदा जेन्ना प्रजोयान म्हटलें की रापणकरांचे फेस्त कितें तो MLA जावच्या पयलीं हांगासर बारीकशे रापण मारताले आनी म्युजीक वाजयताले. त्या टायमाचेर चिंततालो अरे हे फेस्टिवल आमचे स्टेट फेस्टिवल कित्याक जावचे न्हू म्हणून. आणि त्या प्रमाणे जेन्ना आमदार जालो तेन्ना पयलेच जेन्ना उतार घातले आमच्या टुरिझम मिनिस्टराक तरी गोय करूया आणि ते आम्ही करता आसतना सक्सेसफुली आम्ही घडोवन हाडला आणि आयज जो सक्सेस आमकां दिसता आणि असोच कंटिन्यू दवरया. आमचे फेस्टिवल्स म्हाका दिसता 1.5 म्हयने 2 म्हयन्यांनी मांद्र्यान आसतात. मागीर ते टुरिझम डिपार्टमेंटाचे आसत हो पर्सनल लेवलीचेर आसा. पूण आमी डेव्हलपमेंट गांवचे करता आसतना आमच्या मतदारसंघाचे करता आसतना आमी एंटरटेनमेंट म्हणजे मायंड फ्री रावन एंटरटेन आमचे भुरगे एन्जॉय कशें करतले ते आमी पळयता. म्हणजे कंबायनली सगळे वांगडा हसत खेळत फुडें सरता. अशेंच वांगडा रावया आणि एन्जॉय हे 3 दीस एन्जॉय करा. सगळी फॅमिली सगळे वयताना सुशेगाद बरे भाशेन वयचे. धन्यवाद. फुडाकार घेवन हे सेकंड टाइम आमचे रापणकर फेस्ट आज आमी ऑर्गनायज करता. हे आमचे फेस्ट पयले आमी सांगले वादी पळय तशें आतां आमी धाकटे स्मॉल स्केल अशें आमी ते पयले आमी 5 वर्सां आदीं स्टार्ट केल्ले. म्हाका एक खरेंच एक व्हड अभिमान वाटता की हांव एक फिशरमॅन आनी एज अ फिशरमॅन रापणकर आमचे भाव जायतो त्रास करून जायतो आपलो जीव रिस्कार घालून ते रापण भायर वयता दर्यान मारता. आनी आयज म्हाका दिसता आमचे MLA आनी मिनिस्टर एक्सपिरियन्स मेळना सपोज कसले त्रास आनी कितले आमचे रापणकार त्रास काडटात ते आयज भायर गेले आनी ऑलरेडी आमी मॅच मारला. आतां मेबी हांगा 15-20 मिनिट्स आमचे आतां वळपाक वयतले पडटले. सो तुमकां वन्स अगेन सगळ्यांक हे आमच्या फेस्टिवलाक माय मोगाचो योगा दिवन आमी तुमचे देव बरें करूं. थँक्यू. सगळ्यांक देव बरी सांग दिवं. हांगा हजर आशिल्ले मांद्रे गांवचे MLA श्रीजी दावोलकर, पंचीत आनी सरपंच आनी रापणकाराचे प्रेसिडेंट त्यांनी आमकां हो प्रोग्राम करपाक खूब सहकार्य केलो. हो रापणकाराचो फेस्टिवल म्हणजे आमचो एक कॅलेंडर इव्हेंट जावन आसा टुरिझम डिपार्टमेंटाचो आनी तो वर्सान वर्स आमी हांगा करता लास्ट वर्सा पासून. सो गेल्ल्या वर्साक आमकां बरो सहकार्य मेळ्ळो आनी ताका लागून आमी चिंतलें की ह्याय वर्सा हो आमी फुडेंय बीन हांगाच करपाचो प्रोग्राम आनी आमी आतांच रापण घालून लायल्या आनी कांय वेळान आमी ती हांगा उरतली. सो पुढचे 3 दीस हांगा तुमी पळयता सी फुडाचे स्टॉल्स आसा प्लस बँड्स वेरियस बँड्स आसा. सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी हेचो पुरेपूर आनंद घेवचो आनी हे फेस्टिवल एक ग्रँड अशें तुमी करचे. थँक्यू. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकर आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावले आणि काणकोण स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबामध्ये फुटबॉल सर्त झाली. ही सर्त युनायटेड क्लब तळावलीन घडून हाडली. हातूंत युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावलेन 1-0 गोलांनी सर्त जिखली. पळयात. ऑर्गनायझर ताचे प्रेसिडेंट वांगडी आणि म्हणजे चोळा मोगाचे फुटबॉल लवर्स आणि बरे फुटबॉल प्लेयर दोनूय गेम्यो आयज आमी पळयता हांगासर. कोण जिखता ते पळोवया. बरें खेळता आनी हांव जाणा ह्या ग्रावंडाचेर सदांच रिन्यू आमचो टोर्नामेंट करता आसतना सदांच एक बरे भशेन ऑर्गनायज करता. हांव उमेगा कांताच्या वांगड्यान मागता हे वर्सा टोर्नामेंट सदां तुमी दवरपाक आनी त्याच भाशेन आज आमचे सगळे मोगाचे नावेलीचे भाव भयणाक हांव येता मॅरी क्रिसमस आनीक एक बरें नवें वर्स तुमकां देवान दिवपाक जोण एकल्याचे घरांत सगळ्यांचेर बेसांव झुजून सजमान घालपाक आनी 2 उतरां उलोवन शिकतल्यांक आनी हाडटल्यांक तुजी परबी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि वैष्णवी साळगांवकर. ह्या सप्तकात तापमानात व्हड बदल जावचो ना. नितळ मळब आणि सुके हवामान आसतले. दनपारा कांय सुवातांनी उष्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सकाळी आणि सांजे दव आणि धुके पडटले. कांय सुवातींनी थंड वारे घोळटले. ह्या वेळार तापमानात थंडसाण जाणवतली. IMDन अदमास उक्तायला. मंगळारचे चडावात आणि उणे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ते 19 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. तापमान स्थिर. मळब नितळ. सुके हवामान. दनपरां उष्णताय. सकाळी आणि सांजे थंडसाण. पडटलो दव आणि धुके. प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय. घोळटले थंड वारें. मंगळारचे तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.